तरुण तेजपालाक 7 महिन्या उपरांत थाकाय मेळ्ळी। लैंगिक अत्याचाराचे केशी तेलकाचो आदलो एडिटर इन चीफ तरुण तेजपालाक सुप्रीम कोर्टान जामिनाचेर सोडलो। पासपोर्ट कोर्टाक दिवपाचो, केशीचे पुरावे आनी साक्षीदारांकडेन मेतेर जावपाचो ना, तांकां धमकावपाचें ना, इतलेंच न्हय साक्षीदारांक मेळपाचो सुद्दां यत्न करचो न्हय म्हूण तेजपालाक कोर्टान अटी घाल्यात। 6 म्हयने जाले तो सडा जेलींत आशिल्लो। केशीचो शक्यतो 8 म्हयन्यांत निकाल लावचो म्हूण सुप्रीम कोर्टान ट्रायल कोर्टाक सांगलां। तेहलकांतले आपले सहकारी चली पत्रकाराचेर लैंगिक अत्याचार केलो म्हूण तरुण तेजपालाचेर आरोप जाता। हो 1 म्हयनो सोडल्यार सुमार 6 म्हयने जालो तो वास्को सड्यावयले जेलींत आशिल्लो। निमणो सुमार 7 म्हयन्यां उपरांत जामीन मेळ्ळो। 30 नोव्हेंबरा सावन तो जेलींत आशिल्लो। हायकोर्टानूय ताका जामीन दिवंक न्हयकार दिल्लो। मंगळारा निमणे सुप्रीम कोर्टान ताका जामीन दिलो। तेजपालाक जामिनाचेर सोडलो तरी ताका बऱ्योच अटी घाल्यात। पासपोर्ट ट्रायल कोर्टाक दिवपाचो, केशीचे पुरावे आनी साक्षीदारांकडेन मेतेर जावपाचो ना, तांकां धमकावपाचें ना, इतलेंच न्हय साक्षीदारांक मेळपाचो सुद्दां यत्न करचो न्हय, ट्रायल कोर्टांत सुनावणेक हजर रावचो म्हूण सुप्रीम कोर्टान तेजपालाक स्पश्ट केलां। केसीचो शक्यतो 8 म्हयन्यां भितर निकाल लावचो म्हूण सुप्रीम कोर्टान ट्रायल कोर्टाक सांगलां। हाचे पयलीं 19 मेक सुप्रीम कोर्टान तेजपालाक ताचे आवयचे निमणे संस्कार करपा खातीर म्हूण अंतरीम जामीन दिल्लो। तेन्ना सावन तेजपाल कादये भायर आसा। गोंयांत 7 नोव्हेंबराक हॉटेल ग्रँड हयातांत थिंक फेस्टांत ताणें चली पत्रकाराचेर लैंगिक अत्याचार केलो म्हूण ताचेर आरोप आसा। उपरांत 30 नोव्हेंबराक गोंय पुलिसांनी ताका अटक केल्ली आनी सडा सब जेलींत दवरिल्लो। तेजपालाक अटींचेर जामीन दिलो, तरी ताणें खंयची एखादी अट मोडल्यार पुलिसांनी सुप्रीम कोर्टाकडेन येवचें, तेजपालाचे जामिनाचेर फेरविचार जावं येता म्हूण कोर्टान स्पश्ट केलां। वजनदार व्यक्ती आशिल्ल्यान तेजपाल पुरावे आनी साक्षीदारां कडेन मेतेर जाता म्हूण पुलिसांचो आर्ग्युमेंट आशिल्लो। ट्रायल कोर्टांत तेजपालाचेर अजून आरोप निश्चित जावपाचे आसात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। कुडका बांबोळेचे शेतकारांचो बोवाळ पडला। एक वटेन पावस ना म्हूण शेतकारांच्या कपलाक आटयो, जाल्यार दुसरे वटेन शेत लायतल्यांक भाटकार पिट्टा। कुडका बांबोळेच्या शेतांत भाटकारान चर मारून माती आनी रोबोल घालून शेत काबार केलां। शेतकाराक खंय जमीनदार धमकयता। फ्लायिंग स्क्वॉड, पुलीस आनी पंचायतीकूय आटापना। शेतकार म्हणटात मुख्यमंत्र्यान मदीं पडून लुकसाण भरपाय दिवची आनी शेतां इबडटल्यांक उपाय करचो। कुडका बांबोळेच्या शेतकारांचे हे शेत कष्ट काडून करून रोयिल्ली ही भाजी, मात इतले करूनय पीक तांच्या नशिबान ना। थंयच्या भाटकारान राखणे वणात बांदपाक म्हूण JCB हाडून शेताच पुरोवन वडयल्ल्यान शेतकारांच्या पोटार पाय पडला। सोमारा सांजे सावन हो वाद चल्ला। सगळे मोडून पाड घेतला। आमकां भाजी रोवपाक काय मेळना। वर्साक आमकां 80,000 90,000 आमकां वर्साक मेळटाले। हे आमकां आख्खें तेणी लुकसाण घातला केला आनी सगळे हे काडला आनी सगळें आमचें शेत वेस्ट करून सोडला। वयर कोम्याच केला आनी आमी विचारूंक गेला म्हणून आमकां वयल्या धमकी दिला, लेवल करून दिवचें आनी हे पळय आमकां लुकसाण जाला तेणी तेका ते फायन घाल। हे कामाक पंचायतीची NOC ना, कसलीच मान्यताय नासतना काम सुरू केला। वेल्यान भाटकार खंय पंचायतीची स्टे ऑर्डर, फ्लायिंग स्क्वॉड आनी पुलिसांकय आटापना म्हूण थंयचे पंच आनी सरपंच उलोवन दाखयतात। कार्दोजो म्हणून विदाउट पंचायतचे परमिशन आनी TCBचे परमिशन घेनासतना एक रिटेनिंग वॉल बांदता। पंचायतीन ताका लेटर सुद्दां धाडलें, नोटीस सुद्दां धाडली, स्टॉप ऑर्डर तेणें एक्सेप्ट करूंक ना। आनी मागीर 100 आगासांनी पुलिसाचे येयले, पुलिसांक सुद्दां तेणें गेट बंद करून तेजे फुडल्या इन फ्रंट ऑफ पुलिसाचे सुद्दां तेणें JCB स्टार्ट दवरली। प्लस मागीर ते फ्लायिंग स्क्वॉड येयले, फ्लायिंग स्क्वॉडाक सुद्दां तेणें केअर करूंक ना, मागीर केअरलेस करून उडयले पंचायतीक सुद्दां। सो आमी तुका रोखडीच स्टॉप ऑर्डर काडली, तांच्यांनी रिफ्यूज केली ती घेवपाक, पूण आमी ती एज आमचे फॉर्मेलिटीज जाय तेका आमी पेस करून येयले मॉलाक। दॅट इज ते कोता ते इलिगल ऑल। फॉरेस्ट ट्रायब आतां आमी तेजे पंचायत मिटींग घालता फोर्टनायट एंड वील कंडक्ट सायट इन्स्पेक्शन अलॉंग विथ पंचनामा एज पर द मिटींग डिसिजन आमची। आनी आयज एके वटेन सरकार म्हणटा शेतां लाया, भाजयो रोया, सबसिडी दिता तुमकां। आयज तर हीच तर शेतां सगळीं पुरोवंक लागली, दुसरोच येवन मनीस, जाल्यार ते शेतकार वयतले खंय? एके वटेन हो संकट येयला, जुनान पावस ना। हे सरकार शेतकारांच्या फाटल्यान उबे रावता म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान मदीं पडून दाखोवन दिवचें म्हूण शेतकार मागता। म्हण हांव बेगीन मागता माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन, आमदार विष्णू सूर्यबागा कडेन, आनी तेजी भरपाई जी आयज ही लुकसाण जाल्या ती शेतान तेज्या कॉन्क्रीट घालून जे आयज बंद काल चालू केल्लें तिजे जवळ जवळ 70-80 आपल्याक लुकसाण जाल्लें म्हणटा जी डॅमेज केल्ल्या तिजे भरपाई प्लस तेजी ह्या वर्साची भाजी रोयता ती त्या मनशान ना ते सरकारान तेका कोणे ते हेल्प करून तेका दिवची। फ्लायिंग स्क्वॉड सुवातेर पावलो, ताणें पंचायतीक घेवन इन्स्पेक्शनूय केलें,
मात शेतांतले ते बांदकामाचे कितें करपाचे हाचे नेमके कांयच मंगळारा सांजे मेरेन थारूंक नाशिल्ले. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. सोपो कर वाडयिल्ल्यान फोंडेचे पालिकेचेर बाजारकार बेजार जावंक लागल्यात. मात वाडयिल्लो सोपो कर फाटीं घेवचे ना अशें फोंडेची नगराध्यक्ष राधिका नायकान स्पश्ट केलां. सोपो फारीक करूंक जमना जाल्यार तांणी बाजारांत बसचें न्हय म्हूण राधिका उलयता. सोपो कराची पावणी करना आसतना तो वाडयिल्ल्यान फोंडेचो आमदारय पालिकेचेर बरोच बेजार जाला. आमदार हो मुद्दो अधिवेशना वेळार काडटलो. वाडयिल्लो सोपो कर फाटीं घेवपाक नगराध्यक्ष तयार ना. सोपो कर दिनात तांकां बाजारांत बसपाचो हक्क ना. बाजारांतलो कोयर काडपाक खर्च जाता म्हूण पालिकेन सोपो कर वाडयला. The rates have been decided in the council meeting unanimously. आणि ह्या council meeting MLA, honorable MLA is ex officio member and he is expected to attend. त्या मिटिंगेक न्ही तर ताजे नंतर सुद्धा खंयच्याच मिटिंगेक MLA म्युनिसिपल कावन्सिलाचे मिटिंगेक येवना. आयचे दिसा जर तुमी सोपोवाल्याक विचारले जाल्यार 140 लोक विदाउट एनी कंप्लेंट सोपो फारीक करता. This whole controversy has been created by about 12 or 13 people who are still not paying the sopo. जर लोकांक सोपो फारीक करपाक परवडना, तांकां मान्य ना जाल्यार तांणी बसचें न्ही मार्केटांत. पालिकेचे कर्मचारी जबरदस्तीन सोपो कर व्हरतात म्हूण बाजारकार उलयतात. आमदाराकय पालिकेचो हो निर्णय मानवलो ना. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू. खणबंदी उठा मेरेन ट्रकवाले, बार्जवाले आनी मशीनवाल्यांक थाकाय दिवपाची प्रक्रिया सरकारान सुरू केल्या. ट्रक धन्यांक कळंतर माफ आनी हेर मजत सरकारान दिवपाचो निर्णय घेतिल्ल्यान ट्रक धन्यांनी मुख्यमंत्र्याचे उपकार मानले. दुसरे वटेन दक्षिण गोंय मायनिंग अफेक्टेड बस आनी जीप धनी संघटनेनय खणबंदीच्या संकश्टांत वेवसाय काबार जाल्ल्यान आपल्याक थाकाय दिवपाची मागणी केल्या. सगळ्यांचे आमचे आमदार तशेंच मुख्यमंत्र्याचे अभिनंदन आनी उपकारी आसा की आमकां ट्रकवाल्यांक तांणी ही सुविधा दिल्ले बद्दल. की आमचोय बीन तितून भितर अजून काय तो प्रस्ताव फायनल जावना आनी ते जर प्रोसेसा भितर आसा जाल्यार तितून आमकां बीन सांबाळून येन्नाच हें घेवचें जेणे करून आमचे फाटल्यान ज्यो बँको लागल्यात जावं रिणाचें हें जालां हितून. पण तरी आसतना आमी एक आमकां सरकाराचेर विश्वास आसा आनी हे जे आमची डिमांड आसा ते सरकारान तेच पॅकेजीन तेच हितून भितर घालचे. सोमारा राती थिवी वाठारांत जाल्ल्या अपघातांत थिवीचो पंच आगताक गेलो. तो 44 वर्सांचो आशिल्लो. थिवी ग्रावंडा लागसार गाडी 15 फूट खोल खळयेन पडली. ताची स्विफ्ट गाडी एका घराच्या कंपाऊंडांत घुसली. तो थिवीचो आदलो सरपंच आनी भाजपाचो कार्यकर्तो आशिल्लो. घेवया एक विराम.